नमस्कार मोगाळ ऐकप्यानो, तुमकां सगळ्यांक उर्बेभरीत मोगाचो काळजाचो येवकार फोन इन अस्तुरी कार्यक्रमात. दोतोर, तुमकां मोगा काळजाचो येवकार आमच्या पणजी केंद्राच्या ह्या स्टुडियोन भितर. नमस्कार. मोगाळ ऐकप्यानो, फोन इन अस्तुरी कार्यक्रमात आमचे स्टुडियोंत आसात दोतोर उल्हास गोपाळ नासनोडकार, जे जावन आसात हाडांचे तज्ञ आनी वेगवेगळ्या दुयेंसाचेर तांणी आपलो अभ्यास तर केल्लो आसाच. गोंय वैजकी महाविद्यालयांत तांणी MBBS केली. MBBS करून जातकच मागीर वेल्लोर हांगा वचून तांणी CMCत डिप्लोमा कोर्स केलो हाडांचेर. आनी ताजे नंतर फाटीं वळून पळयनासतना मुंबय विद्यापीठांत वचून MS मास्टर ऑफ सर्जरी केली तांच्या ऑर्थोपॅडीक ह्या विशयान. दोतोर, तुमचो खूब मोलादीक वेळ तुमी आमचे खातीर दिलो आनी तुमी खास स्टुडियोंत आज आमचे खातीर उपलब्ध आसात. खूब खूब तुमचो उपकार, देव बरें करूं. हय, आमच्या आकाशवाणीच्या स्टुडियोंत तुमकां मोगा काळजाचो येवकार. तुमी वेगळे वेगळे मॅगझिनाचेर, नॅशनल आनी इंटरनॅशनल मॅगझिनाचेर ऑर्थोपॅडीक हाडांचे बरयल्लें आसा. आनी त्या भायर तुमी स्वता एक बरे कवी, बरे कथाकार, बरी तुमची पुस्तकां आयिल्लीं आसात. म्हणटकच दोतोर, तुमकां खूब म्हणजे तुमचे मोलादीक वेळाचें म्हत्व आमकां खबर आसा. आज आमच्या सगळ्या आयकुप्यांक एक परबणी तुमचे खातीर की तुमी बायलांचो हो विशय म्हणटकच बायलांची ही कार्यावळ. आनी अशें न्ही की फक्त बायलांनीच आमकां प्रश्न विचारचे, पूण आमचो विशय आसा आयज बायलां मदीं हाडांच्यो समस्या, हाडांचे प्रश्न. म्हणटकच दोतोर, वेळ घालयनासतना आमी प्रश्नाक हात घालयाच. पूण ताचे पयलीं आयज खूब खूब पवित्र असो दीस. हय, आषाढी एकादस आनी दुसरे वटेन आमच्या मुस्लीम भावां खातीर मोहरम. म्हणटकच तांकां हय, आमी आषाढी एकादशीची परबी घेवया आनी आमच्या मुस्लीम भाव बंदांक आमी आयचें मोहरम पाळपा खातीर आमचे मना काळजाच्यो भावना तांचे मेरेन पावोवया. आनी दोतोर, आयचो हो सुंदर दीस आनी आमचे मदीं मनीस म्हळो काय ताका बरे वायट दीस, बरें आसप वायट आसप ह्यो सगळ्यो गजाली येतात न्ही. हय, म्हणटकच दोतोर, आतां बायलांक हाडांचे प्रॉब्लम्स कितें कितें अशें जावं येता बेजिकली, म्हणजे खंयच्या वयार कशें कितें? बायलांक चड करून हय, जसो एज एडवान्स जाता जेन्ना तांचो मेनोपॉज हो पिरियड येता तेन्ना तांच्या आंगांत कितल्योश्यो बदल जाता, हॉर्मोन चेंज जाता आनी ह्या हॉर्मोनाचो बोन मेटाबॉलिझमाचेर इफेक्ट आसता. म्हणून तांकां त्या काळाक कितलेशे पेन, एक डिस्कम्फर्ट जावं येता. प्लस त्या वेळार तांकां जनरल लिथार्जी येता. अच्छा. आनी दोनी पूट टुगेदर तांकां भयंकर त्रास जावंक लागता. तांचें मेटाबॉलिझम चेंज जाल्ल्या कारणान ती बोन्स ताची त्या वेळार वीक जाता. अच्छा. आनी ती जर तेन्ना सप्लिमेंट घेवन ताका प्रॉपर एक्सरसायजीस, प्रॉपर केअर घेना जायत जाल्यार ती कंटिन्यू जाता. आनी मागीर हो जसो जसो एडवान्स जाता तशी तशी बोन्स बँड जाता, एकदां फ्रॅक्चर जाता. अच्छा. आनी ती बँड जातकूच कितें जाता, ताचे दोनी वटेन जे जॉयंट आसता ताचेर प्रेशर येता. प्रेशर येवन ते झरूंक लागता आनी ते झरूंक लागले काय ना तांकां ऑस्टिओआर्थरायटीस म्हणटा ती डिजीज जाता. ओके. ती जर वेळार ट्रीट करिना जायत, वेळार हो करिना जायत, टॅकल करिना जर जाली जाल्यार ते वोर्न आवट जाता आनी फायनली यू एंड अप विथ जॉयंट रिप्लेसमेंट. मागीर तो जॉयंटूच इतलो खराब जाल्लो आसता तो काडून नवो घालचो पडटा. म्हणून दीस इज व्हेरी क्रिटिकल टायम बायलांच्या लायफान. आनी जेन्ना मेनोपॉज येता ताचे लागीं एज मेनोपॉज कंटिन्यूस ओल्ड एज येता आनी दोनूय सुपर इम्पोज जाता. सुपर इम्पोज जाले काय ना
ते ताचे इफेक्ट खूब जाता आनी ते बिकम हँडिकॅप्ड. अच्छा, हँडिकॅप्ड इन अ सेन्स? हँडिकॅप म्हळ्यार तांकां चलप कमी जाता, ओके. पांय चलतना दुखूंक लागता, पांय वांकडे जाता, शोल्डर दुखूंक लागता, फाटीचो कणो दुखूंक लागता, फाटीचो कणो बाग घेता आनी मागीर ते करेक्ट करपाक इज व्हेरी डिफिकल्ट. इट्स ते प्रिवेंट करप बरें रादर दॅन ट्रीट इट. म्हणून तांकां अवेरनेस आसची पडटा. अच्छा. दोतोर, हे सगळे अवेरनेस जे आसा ते मातशे आमच्या बायलांक सांगप म्हत्वाचें न्ही? आमी ताजे संदर्भांत थोडेशें जाणून घेवया न्ही दोतोर? म्हाका दिसता आमी एक पद आयकुया ताच्या पयलीं, कित्याक अशें न्ही की आमी सगळें सिरियसली आमच्या आयकुप्यांक फक्त प्रॉब्लम्स अशें न्ही. म्हणजे प्रत्येक मनशाक लायफान वेगळे वेगळे तरेचे प्रॉब्लम्स हेल्थाचे येतातच, पूण तातूंतल्यान वाट काडीत मुखार वचप हें आमचे खातीर दोतोर खूब म्हत्वाचें न्ही. म्हणून तुमचे सारके तज्ञ दोतोर आमच्या स्टुडियोंत आमी आमच्या आयकुप्यां खातीर आखिल्ले आसात. म्हणटकच आमी ह्या विशयाचेर मुखार उलोवया दोतोर. दोतोर, पद खूब सुंदर आसा, पूण आमचे प्रश्न आयला, फोन आयला, ते तुमचे कडेन उलोवंक सोदतात. हॅलो. हॅलो. हा, नमस्कार. हॅलो डॉक्टर. हॅलो, सांग. सर, माझं मिसेस 52 इयर्स वयाची आहे. एक जरा तुमच्याकडनं एक योग्य मार्गदर्शन पाहिजे होतं. सांगा. मग तिला वर्कआउट काय करायचं, डाएट कसं काय घ्यायचं आणि काही मेडिसिन्स हाडं चांगले राहायला पाहिजे याच्यासाठी काहीतरी काय घ्यायचं. त्याचा प्रॉब्लेम काय आहे सध्या? ऍक्सिडेंटला तिला काय होऊ नये तसं जरा ॲडवाइस. सध्या प्रॉब्लेम काय आहे तिचा? तिला जरा केस गळतात आणि जरा पाय वगैरे दुखतात खूप. तिचं ना एक पहिली इम्पॉर्टंट गोष्ट म्हणजे डिवॉर्मिंग करून घ्या. कदाचित वॉर्म्स वगैरे असेल तर तुम्ही खाल्लेले अन्न बरोबर ॲब्झॉर्ब होत नाही. मग तिचं डाएट नॉर्मल डाएट ठेवा. आपला पारंपरिक जो राईस आहे, चपाती आहे, भाजीपाला सगळं, मासे, जास्ती नॉनव्हेज देऊ नका. मोर ऑफ व्हेजिटेरियन, मोर ऑफ व्हेजिटेबल्स, फ्रूट्स हे जास्ती द्या. In addition, after giving this food, she should do the exercises, whatever that is possible. But simple exercises like walking she should do. आणि असे बसल्या बसल्या पाय हलवायचं, शोल्डर हलवायचं, पाठीमागे आपण पाठ पुसल्यासारखा टॉवेल घेऊन करायचं, म्हणजे शोल्डर विल गो थ्रू द फुल रेंज ऑफ मुवमेंट. आणि तिला कसले असोसिएटेड डिझीज असलं तर यू कन्सल्ट ए डॉक्टर, लाईक ब्लड प्रेशर असेल, आणखी काय असेल तर कन्सल्ट प्रॉपर डॉक्टर अँड गेट इट ट्रीटेड. बट इफ यू कीप द डाएट प्रॉपरली, कीप द एक्सरसाइजेस, तिला काही प्रॉब्लेम होण्याची शक्यता नाही. अँड शी कॅन बी चेअरफुल. चेअरफुल. आणि काही असेल तर पर्सनली बघू केव्हा तरी. ओके सर. ओके. रमेश बाब, तुमचे समाधान जालें? समाधान झालं. देव बरें करूं. असोच आमचेर मोग आसूं न्ही. दोतोर, तांचो प्रश्न म्हणजे तांचे बायले खातीर जरी आशिल्लो, पूण हो प्रश्न सर्वसामान्याक सगळ्यांक लागता न्ही दोतोर. म्हणजे हांवें जो प्रश्न तुमकां उदळ विचारिल्लो की ताच्याच संबंधी नवो आसा, कंटिन्युएशन ऑफ द सेम, म्हणजे कितें काळजी नेमकी आमकां घेवची पडटा. म्हणजे आमी आतां ते सामकें आत्तां जालें, आतां कितें करूं असो प्रश्न जो येता, ताजे पयलींच एक थोडीशी काळजी आनी ताका चड मेहनत लागना म्हज्या हिशोबान. म्हणटकच तें आमी करपाक खूब वाजेतात दिसता. म्हणटकच तें म्हाका दोतोर तुमी आमच्या बायलांक सांगचेशें दिसता. इम्पॉर्टंट म्हळ्यार वेळार जेवण घेवप आणि ते बॅलन्स डायट आसूंक जाय. बॅलन्स म्हळ्यार ते सगळें आसूंक जाय कमी कमी प्रमाणान. फक्त नुस्तेंच बरें लागलें म्हणून भरपूर नुस्तें खालें, भाजीपालो खालो ना, नाजाल्यार फक्त भाजीपालो खालो, नुस्तें खालें ना, नॉन व्हेज खालें ना, अशें आसूंक करना. दोतोर, एक कॉल येता आमकां. हॅलो. हॅलो. हा, नमस्कार. नमस्कार, मी गिजरे बोलतोय, रवींद्र गिजरे. सांग दोतोरा कडेन उलयात. दोतोर, सांग. माझा होता की
गरम पाणी आंघोळी मग हाडावरती काही इफेक्ट होतो का? हातावर की हार्टावर? न्ही गरम हय पाण्यान उदक करतो, आंघोळ करतो, हार्टार काय हातार म्हणटा तो? हाडावर? नाही नाही नाही, तसं काही नाही. तुम्ही पाहिजे तुम्हाला जे पाणी तुम्ही ऍडजस्ट करता ना, जो यू आर अकस्टम आहे ना, तेच करा. तुम्हाला जर थंड पाण्याची सवय असेल थंड पाण्याने करा, गरम पाण्याची असली तर गरम पाण्याने करा. तसं हाडावर काही प्रॉब्लेम होणार नाही. हाडे ठिसूळ होतात असं ऐकलं होतं, ते खरं आहे का? काय? हाडे ठिसूळ होतात? नाही नाही नाही, बाहेरचं टेम्परेचर वरून हाडं ठिसूळ होत नाहीत. तुमचं डाएट बरोबर असलं पाहिजे, सप्लिमेंट बरोबर असलं पाहिजे, हाडं पक्की असणार. आणि डाएट बरोबर एक्सरसाइज व्हायला पाहिजे. फक्त डाएट घेऊन बसून काही होत नाही. अच्छा. दुसरं असं एसटी मध्ये जास्त वेळ घेतल्यामुळे पण काय हाडावरती परिणाम होतो का? एसटी मध्ये ट्रॅव्हल केल्यावर मध्ये सुद्धा जास्त वेळ आपण बसलो. नाही, ते एसटी मध्ये ट्रॅव्हल करताना ना मोस्टली आपल्याला एसी. अच्छा, एसी मध्ये एसी आता काय आपण वी शुड गेट यूज टू ऑल द टाइप्स ऑफ टेम्परेचर्स. आपण सतत एसी मध्ये बसलं ना तर आपलं मेटाबॉलिझम इफेक्ट होतं ना, यू आर यूज टू दॅट. मॅन हॅज टू गेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ टेम्परेचर्स. म्हणून जास्ती एसी वापरायचं नाही. जिथपर्यंत आपल्याला लागतो ना तेवढाच वापरायचा. उगाच होल टाइम एसी मध्ये बसला ना तर तुमचं स्वेटिंग वगैरे होणार नाही, नॉर्मल एक्सक्रिशन होणार नाही, नॉर्मल जो आउटपुट असतो ना तो होणार नाही. आणि आपलं म्हणून एकदम गरम सराउंडिंग मध्ये बसायचं नसतं. आपलं कम्फर्टेबल नॉर्मल टेम्परेचर असतं ना, तेवढ्यात बसून घ्या. मध्ये मध्ये काम करताना एसी वापरला तर हरकत नाही, पण 24 तास एसी वापरू नका. चालेल, ठीक आहे. किजरेजी, अजून काही असा प्रश्न तुमचे विचारपाचे? नाही, ठीक आहे. अच्छा, देव बरें करूं, असोच मोग आसूं. दोतोर, तांचोय प्रश्न खरोच जेन्युइनसो दिसलो म्हाका. म्हणजे खूब फावटी आमी न्हाता आसतना म्हणजे केन्ना केन्नाय थंड उदक बरें बी अशें बी म्हणटात, पूण थंड उदक तशें म्हणजे जें नॉर्मल आसा, नॅचरल आसा, तें दोतोर सगळें बरेंच न्ही. म्हणजे बरोबर आसा. सी ताचेर कितें आसता, तूं जातून युज्ड आसा तो. थोड्या लोकांक थंड उदक न्हांवपाची संवय आसता, थोड्या लोकांक दुगदुगीत उदक न्हांवपाचें आसता, थोड्यांक एकदम चड गरम आसपाचें. पूण तुका जे यू आर यूज टू इट ते वापर. तातूंत कांय सायड इफेक्ट येवचो ना. तुका जर गरम उदकाची ना दुगदुगीत उदकाची संवय आसा, सडनली तूं जर थंड करूंक लागलो, देन तूं कुलकुलो खातलो आनी तुजी बॉडी टेम्परेचर सडनली चेंज जातली आनी इट वील हॅव अ सायड इफेक्ट. दोतोर, पयलींच्या काळांत तशी हांणी तापोवनूच दवरताले पळय, जाय तेन्ना उदक जाय तशें. आतां हांणी म्हणटकूच म्हाका आनीक एक गजाल लक्षांत आयली की तुमी खूब सिनियर दोतोर. म्हणजे तुमी पयलीं गोवा मेडिकलान तुमी आयले, जॉयन जाले लेक्चरर म्हणून, आनी मागीर रिटायर जाता जाता तुमी खूब वयले हाजेर पावले. म्हणजे तुमच्या ऑर्थोपेडीन तुमी हेड आशिल्ले. आनी ताजे उपरांत तुमची हांगा प्रॅक्टीस सुरू जाली. म्हणटकूच तुमचे कडेन प्रचंड अनुभव आसा. म्हणटकूच तुमचे कडेन तोय काळाचो तुमकां अनुभव आसतलो ज्या काळार स्कॅनिंग किंवा ह्यो आतांचे जे डायग्नोसीस, फास्ट डायग्नोसींग जे उपकरणां आसात ती दोतोर त्या काळान आसचे ना. एक्सरे बी आसतलो पूण बाकीचें दोतोर कांय आसचें ना. म्हणटकूच एक एक फावटी म्हणजे तुमी अशे पेशंटाच्या हाताक कितें जालां ताका हात लावनूच तुमकां तें समजतालें बाबा कितें जालां अशें म्हणून. म्हणजे हो काळ आनी तेन्नाचें डायग्नोसीस आनी आयचें डायग्नोसीस दोतोर, आनी हातूंत भितर कितें तुमकां म्हणजे जरी बरे चेंजीस आसले पूण तेन्ना कितें अशें इतलें बरें आशिल्लें तुमचे हातूंत लागना बरोबर पेशंट बरो जातालो अशें आमचे जाणटेले सांगतात? न्ही, असो हात लागना फुडें बरो जातालो असो न्ही तो. तेन्ना कितें जातालें, आमचे चड आमी एग्जामिनेशनाचेर चड फोर्स दिताले, जावं चड इंट्रस्ट घेवन करताले. आनी तातूंत आमकां मोरऑरलेस आतां जे हाचेर हाय इन्वेस्टिगेशनान मेळटा ते मोरऑरलेस आमकां कळटालें आनी वी यूज टू ट्रीट इट.
आतां कितें जालां, आतां फॉर एवरीथींग वी गो इन फॉर ए इन्व्हेस्टिगेशन. तर आमी उलोवया ह्या विशयाचेर, जाणून घेवया आमचो कॉलर कोण आसतो. हॅलो हॅलो हॅलो. नमस्कार. काय हांव सुषमाचारी. सुषमा, सांग बाय, उलय. गुड आफ्टरनून डॉक्टर. गुड आफ्टरनून. हांव एक 55 वर्सां पिरायेची महिला. म्हजो प्रश्न असो की मिनिस्कस टेर जाता पळय ते कंप्लीट बरें जाता काय ना? मिनिस्कस धोपराचे मिनिस्कस म्हणटा ते चड करून धोपरानूच आसता, बाकीचे कडेन आसता पण मायनर आसता. आतां मिनिस्कस जी टेर आसता न्ही, पिंता न्ही, ती चड करून अवॅस्कुलर आसता. म्हळ्यार मिनिस्कसाक ब्लड वेसल नासता, ब्लड सप्लाय नासता. ते फक्त फ्लुइडाचेर भितर जे फ्लुइड आसता नी जॉयंटान, सायनोवियल फ्लुइड म्हणटा ताचेर जगता. ती एकदां जशी टेर जाली, ताका ब्लड सप्लाय ना म्हळ्यार ती हील जायना आनी ती परत परत शिरकता. ती तशी दवरीत जाल्यार कितें जाता, तूं चलता आसतना मदीं केन्नाय शिरकता. दॅट इज वन पार्ट. सेकंडली कितें जाता, ती जेन्ना शिरकता तेन्ना जॉयंट आसता आनी जॉयंटाचो सरफेस व्हेरी स्मूथ आनी शायनींग आसता, ताचेर स्क्रॅचीस पडूंक लागता. म्हणून ती तातूंत दवरूंक उपकारना. तो जाता तितलो करून तो कुडको काडूंक जाय, ना तो रिपिटेडली शिरकता रफ जायना फुडें जॉयंट वेर एंड टेर सुरू जाता. आमी ताका ऑस्टियोआर्थरायटीस म्हणटा ते प्रिटी अर्ली सुरू जाता. म्हणून ती आपूण हील जातली म्हणून रावून हील जायना. जाल्यार ताका ऑपरेशनच करचें पडटलें. ऑपरेशन करचें पडटलें. आतां पयलीं कितें करताले, चिरून ऑपरेशन करताले, कट करून. आतां आर्थ्रोस्कोपी म्हणटा ती करता, म्हळ्यार बारीक पंक्चर्ड होवन करतात आनी एक टेलेस्कोप कसो घालता आनी कुशीच्यान दुसरो एक चिमटो घालून तो तितलोच पार्ट आसा न्ही पिनला न्ही शिरकता तो काडटा. इट इज नॉट ए व्हडलें ऑपरेशन न्ही तें, बट इट सेव्स युअर जॉयंट. तो स्क्रॅचीस जावपाचो, फर्दर डॅमेज जावपाचो वाचता. आनी मागीर ते ऑपरेशन जातकीर खूब दीस रेस्ट घेवचो ना, अबाउट 2 weeks to 3 weeks तो भायलो वूंड हील जाता आनी भितर जो इन्स्ट्रुमेंट घाल्ल्या म्हणल्यार जे टिश्यू कट जाता ते हील जाता. पूण असो 1-2 आठवडे ते 3 आठवडे मातसो रेस्ट मातसो बेड रेस्ट न्ही, चलूंक बी मेळटा, पूण हेवी एक्टिविटी न्हीचेर करूंक मेळना. आनी मागीर आमी एक्सरसायजीस दिता करतकूच. दॅट हॅज टू बी कंटिन्यूड फॉर क्वायट सम टायम. म्हळ्यार मसल्स अरावंड वेस्ट जावंक उपकारना म्हणून दे शूड कंट्रोल इट. म्हणून ते एक्सरसायजीस आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट. फक्त मिनिस्कस काडली आपूण सामको सुटलो असो न्ही, एक्सरसायजीस कंटिन्युअस दवरूंक जाय. इट्स गूड. व्हडले न्ही ते घरा कडेन करूं येता. ताका फिजिओथेरपिस्ट बी तसलो कोण लागना. आमी शिकयता ते घरा कडेन करचे. इवन नॉर्मल मनशान सुद्दां एक्सरसायज करूंक जाय. फुडें मागीर आनी कितें त्रास जावचे ना. काडीत जाल्यार जावचे ना. तशेंच दवरल्यार त्रास जातले. थँक्यू डॉक्टर. ते बरें आसा. सुषमा बाय, हॅलो. देव बरें करूं. तुका हय, बरो प्रश्न विचारलो. हो सगळ्यांकूच लागू जाता. तुका म्हणजे जनरल जी बायलां आसा तांकां हें सामकें म्हत्वाचें टायम टू टायम न्ही दोतोर दाखोवप. बरें आं बाय, देव बरें करूं. हय दोतोर, हो जो प्रश्न ताणें विचारलो की मागीर ताणें जें म्हळें की आपल्याक कितले दीस रेस्ट घेवचो पडटलो, ताजे वयल्यान म्हजे तकलेन एक प्रश्न आयलो तो असो. समजा ती बायल, तिका मल्टी इश्यूज आसात, ऑपरेशन करचें पळय, ऑपरेशनाच्या टायमार दोतोर ते सगळें नॉर्मलाचेर हाडटात न्ही. डायबिटीज म्हणया, थायरॉयड म्हणया, मागीर तिगेलें तें ब्लड प्रेशर म्हणया, हें सगळें पळोवन तिका ऑपरेशन केल्लें आसत. आनी मागीर तिचें ऑपरेशन जातकूच सुद्दां अशे तरेच्या पेशंटांक दोतोर चड टायम वचचो, रेस्ट घेवचो पडटा. रिकवरीक टायम लागना, रेस्टूय लागना. ओन्ली थिंग इज तांचे ते मेडिकेशन्स आसता न्ही टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर आनी बाकीचे जे आसता दॅट दे हॅव टू कंटिन्यू सिरियसली. आतां बरो जालो म्हणून ती सोडूंक उपकारना ना, ते रिलॅप्स जालें. नी जॉयंट वील रिकवर. पूण बाकीचे आसा प्रॉब्लेम्स ते निग्लेक्ट केना फुडें इट वील एग्रावेट. पांय म्हणटकच ताका उबो रावचो पडटा. ताचो सगळो म्हणजे आमच्या शरिराचो सगळें जें वजन आसा तो पांय घेता.
म्हणटकूच दोतोर अशे वेळार खुबश्यो गजाली एज बी जाल्ली आसतकू की ते हाडांक तितली ताकद मेळना बी अशें कितें घडटा काय म्हणून. न्ही कितें जाता एज रिलेटेड ऑस्टिओपोरोसिस जाता म्हळ्यार इट्स नॉट ए मस्ट. हय देर आर पीपल जे 90-95 वर्सां जाली तरी तांकां कांय जायना. अच्छा. बट इट डिपेंड्स. आमचे पयलीं जाणटेले असले न्ही हय ते सदांच चलून भोंवताले, चलून हें करताले आनी तांकां हे प्रॉब्लेम तितले नासताले. हय 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 हय. वॉट इज क्रक्स ऑफ दीस इज तांकां बरें एक्सरसायज जाताले टू ऑल द मसल्स. हय आतां आमचें लायफ डिफरंट जालां, आमचें एक्सरसायज रिड्यूस जाल्या हय आनी ताका लागून लुब्रिकेशन. हय दोतोर एक फोन येवपाक लागला, पळोवया. हॅलो. नमस्कार. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. मिलन नार्वेकर. हां हां उलयात. दोतोर नमस्कार. नमस्कार. सुंदर माहिती दिली तुम्ही आणि सुंदर प्रश्न आमची डॉक्टर शकुंतला तयार करता. खरें तुमकां आशिर्वाद. हांव सिनियर सिटीजन आसा. व्हेरी गुड. मिलन बाय तुवें रेडिओ लागीं दवरला तो मातसो बंद करात कित्याक आवाज लोकां मेरेन पावचो ना मागीर. सॉरी हां हय बंद कर कित्याक तो आवाज हें जाता घुमता आनी कांयच आयकूंक. म्हजो दावें धोपर न्ही दडना जालें अचानक. पावस खूब पडलो न्ही आनी म्हाका हांव खूब वॉकिंग करपी, खूब काम करपी घरान. आमी गांवांत न्ही दिवाळीची हांव. आनी अचानक न्ही दावो गुडगो म्हणी धोपर हें जायना बागावना जाली. हांव हातून बसपी जमनीर बसून जेवपी बी भुरगे. तर मागीर म्हजो घोवाचेर न्ही तकलेर झाड पडिल्लें आनी मागीर गोवा मेडिकल कॉलेजीन सगळे उपचार जाले आनी मागीर दोतोरान ताका कितें सांगलें फिजिओ वॉट इज दॅट ऑर्थो हें इलेक्ट्रिकल हें दिता न्ही दॅट कॉल्ड फिजिओथेरपी कितें म्हणटा ताका फिजिओथेरपी. आनी मागीर म्हाकाय बी मागीर पुतान कितें केलें मा म्हणपाक तूं दोतोरागेर चल पप्पा बरो जालो आनी तो आतां गाडी बी चलयता. तर हाजेर फिजिओथेरपी कशें हेल्प करता तें हांवें करून पळयलें दोतोरा कडेन. थंय न्ही इलेक्ट्रिकल मुवमेंट करता न्ही ती म्हाका तकलेक म्हाजे कळ्ळें ना. सो प्लीज फिजिओथेरपी आनी हाडांचें हांचें मातशें क्लॅरिफाय करा भितरलें ज्ञान सायन्स. हां न्ही फिजिओथेरपी तुका कितें जाल्लें? तुका जाल्लें कितें? थँक्यू. दवरता रेडिओ बंद, फोन बंद करता, रेडिओर आयकता. तुमकां कितें जाल्लें काय विचारता दोतोर. हॅलो. तुमकां कितें जाल्लें काय म्हण विचारता दोतोर. म्हजो दाव्या पांयाचेर धोपर दोडलें न्ही जमनीर बसपाक जायना जालें आनी किटकी वेदना जाली. वेदना दोडल्या नंतर अक्षरशः खूब दुखपाक लागलें. आतां कोमोडार बसल्या नंतर कोणाक कडेक हात धरूं जाय आनी उठूंक जाय म्हणजे तो म्हजो पेज धोपर घेना जालें. आनी आतां म्हाका दिसता ती जांग आसा न्ही ते जांवेचो तो भाग दुखता, शीर दुखता ती जांगेची. मागीर हांव उदक ओतयता, उदकाचो शेक दिता. ओके दोतोर. हय बरें आं देव बरें करूं. उत्तर दितात दोतोर. आं हय हय हय. म्हाका दिसता तुमच्या नी जॉयंटान ऑस्टिओआर्थरायटीस म्हणटा ते जाले एज रिलेटेड ताका लागून ते शिरकता. ताका एट द मोमेंट तूं नी एक्सरसायजीस कर बसला थंयच्यान दौडप सरळ कर आनी ताका थोडे कार्टिलेज प्रोटेक्टींग मेडिसिन्स मेळटा कार्टिजेन बी म्हण तरेतरेचे ते वांगडा घेवचे पडटले. ते घेत जाल्यार तुका रिलीफ मेळटलो. कळ्ळें. आनी ताचो एक एक्सरे काडून पळयल्यार बरो भितर कितें ब्लॉक करता ते मुवमेंट कितें ब्लॉक करता ते. दोतोर हो प्रश्न खरोच जेन्युइन आशिल्लो म्हणटकच अशे तरेचे वेगळ्या वेगळ्या तरेच्यो समस्या येतात. आमी हाजेर आनीकय उलोवया आनी म्हजो विशय दोतोर अजून बाकी आसा उलोवपाचो. म्हणजे जे 2 जनरेशन गॅपान तुमी कंटिन्युअस प्रॅक्टीस करता आयच्याय काळान म्हणटकच थोडेशें म्हाका आयच्या जनरेशनाचें हें कशें कितें समजून घेवपाचें आसा. आमी जशें तुमचें प्रोफेशन जें आसा ज्या प्रोफेशनान भितर खूब कश्ट घेवन खूब वेगळ्या तरेची मेहनत तुमी करतात. हांवें खूब फावटी तुमचे कडल्यान जाणून घेतलां तुमच्या भुरगेपणान तुमी जे सकाळीं 7 भायर सरताले ते तुमकां दीस आनी रात हो प्रकार नासतालो. दोतोर आमी उलयताले ते 2 जनरेशन गॅपा मदीं जे दोतोर आज
नवें जनरेशन आसा ताजे जे डायग्नोसीस आसा आनी त्या काळांतले डायग्नोसीस आनी हातूंत भितर बऱ्यो गजाली वायट गजाली ताजो परिणाम आनी आमी कशा पद्दतीन आयच्या काळाक आमी हाताळपाक, कारण दोतोरांची चूक ना, दोतोर काळय बदलला, ग्लोबलायझेशन जाला आनी परिस्थिती प्रमाणे प्रत्येकाक बदलचो हो पडटाच. पुणून तातूंतले तातूंत दोतोर तुमचें सजेशन हें आमचे खातीर खूब मोलाचें, कारण तुमी दोनी जमाने पळयल्या. आतां पयलीं न्ही, पयलींच्या काळान हय देर वॉज लॉट ऑफ क्लिनिकल जजमेंट. हय क्लिनिकल जजमेंट म्हळ्यार कितें, वी यूज टू सी द पेशंट, वी यूज टू अंडरस्टँड द पेशंट. नंबर वन, हय पेशंटा कडेन बरो उलोवन ताका समजून घेताले, ताचे प्रॉब्लेम समजून घेताले आनी मागीर वी यूज टू एग्जामीन द पेशंट इन डिटेल. हय आनी तातूंत डायग्नोसीस वी यूज टू गो नियर डायग्नोसीस. हय म्हळ्यार क्लिनिकली वी यूज टू मेक डायग्नोसीस आनी बेस्ड ऑन दॅट वी यूज टू आस्क फॉर एक्सरे ऑर वॉट एवर मिनिमम दॅट वॉज अवेलेबल. बरोबर. आज तेन्ना अगेन आय विल टेल यू, लिटल एरर वॉज एक्सेप्टेबल. हय हय कित्याक लायफूय तशें आसलें, सरावंडींग तशें आसलें, पीपल तेन्ना अशें लोक कोर्टान बी रावनासलो, हें केलें तशें केलें नासलें म्हणून दे यूज टू अंडरस्टँड. एज द डेज पास्ड ऑन, हाय फाय इन्व्हेस्टिगेशन्स केम इन आनी हातूंत कितें जालां, वी ट्राय टू फायंड ए शॉर्टकट. ते क्लिनिकल एग्जामिनेशन करून हय टायम वेस्ट करच्या वाट्याचो हय आमी वी आस्क फॉर अ बॅटरी ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन्स आनी Okay. तातूंत वी ट्राय टू पुट 2 + 2 = 4 असो करून वी कम टू ए कंक्लुजन दॅट दीस इज द डिजीज. हय 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 हे करूनय वी मेक ए मिस्टेक बिकॉज आमी exact clinical judgment was gone wrong. But we have to use this meticulously. But there is no substitute to clinical judgment. अच्छा. Clinical examination, detailed clinical examination. Firstly, what happens is patient appreciates that he has been examined. वयल्या वयर तो आयलो, 2 शब्द विचारले आनी प्रिस्क्रिप्शन दिलें अशें जावंक उपकारना. He loses the faith. Faith is the best healer. हय हय म्हणजे त्या पेशंटाकय मातसो समजूंक जाय, मानसिकता ताका समजून घेवंक जाय, आयकूंक जाय आनी डिटेल एक्झामिनेशन केला, ही गेट्स सॅटिस्फायड, बाबा आय हॅव बीन एक्झामिन्ड. आनी मागीर तूं थंडपणान सांग, दीस ऑल इन्व्हेस्टिगेशन्स आर रिक्वायर्ड, ही इज रेडी टू डू इट. And that plus your detailed investigations, you get a better results or better diagnosis. Investigations are basically meant to confirm your clinical diagnosis. It's not meant to diagnose a disease. This is what we teach the students. That your diagnosis has to be clinical to be confirmed with a proper diagnosis. पण जेन्ना आमी क्लिनिकल प्रॅक्टिसेक येता आमकां टायम नासता तो. वी वॉन्ट टू रश थ्रू. आमी क्लिनिकल एग्जामिनेशनाक कमी थोडे इम्पॉर्टन्स दिता, चड ऑन फायंडिंग्स, आनी एक दीस इन्व्हेस्टिगेशनां मागली काय ना. नेक्स्ट टायम वेन ही कम्स, तुका इन्व्हेस्टिगेशन रेडी आसता, यू कॅन कम टू ए डायग्नोसिस. बट द पेशंट हिमसेल्फ इज नॉट सॅटिस्फायड. And correlated problems we tend to miss. We get a diagnosis, but there might be correlated conditions related to this disease which are missed. म्हणजे त्या पेशंटाचे मनान ताज्या दुयेंसा बद्दल कितें आसा हेंय बी दोतोरान जाणून घेवप इम्पॉर्टंट. सायकोलॉजिकली इट्स इम्पॉर्टंट न्ही टू अंडरस्टँड. तूं एक्झॅक्ट एंटीबायोटिक्स दितलो, he gets cured, but his psychological trauma is not taken care of. That's where a good doctor and bad doctor makes a difference. म्हणजे ही सुद्धा एक कला. म्हणजे दोतोराक पेशंटाक समजून, म्हणजे मुख्य म्हळ्यार कोणीय आसूं ताजे भितर एक मनीस आसप. म्हणजे मनीसपण जे असतात, ह्युमन बींग, रियल ह्युमन बींग जो मेळटा तो म्हाका दिसता दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड दॅट अँड टू रिएक्ट टू दॅट. इट इज सॅड. ताचे मागीर तूं पॉयझन सुद्दां दीत, ही एक्सेप्ट्स इट. बट इवन ए गुड टॅबलेट विदाउट प्रॉपर एक्झामिनेशन ही डजंट एक्सेप्ट. खूब फावटी दोतोर पेशंटा खातीर, जो दोतोर ताका
वाचयता किंवा त्या दुयेंसांतल्यान भायर काडटा तेन्ना कोणाच्या तरी रुपान तो देवूच ताचे खातीर पावला अशे तरेची सुद्दां भावना पेशंटांच्यो आसता दोतोर. म्हणटकूच म्हाका दिसता जितले पेशंट सिन्सियर असतात की पेशंटांक सिन्सियर हें रावचेंच पडटलें कारण तांकां जाल्लें दुखणें बरें जावंक जाय खंयच्याय परिस्थितीन. पुणून ताजे बरोबर दोतोरान ताज्या दुखण्या कडेन सिन्सियर रावप हें सुद्दां दोतोर महत्वाचें. हय आनी म्हाका दिसता तें मेन कॉज म्हणजे तेन्ना ते अवघेच दोतोर आशिल्ले तांचेर एक विश्वास आशिल्लो लोकांचो ब्लायंड फेथ म्हणटा तशी. आनी त्या विश्वासांतल्यान ही म्हणजे जी गजाल आत्मविश्वासान आनी विश्वासान बरी जावं येता ती गजाल वखदांनी जाताच म्हणपाची खात्री ना. वखदां दिता रिलीफ. हय बट वॉट अबाउट युअर सायकोलॉजिकल रिलीफ कळ्ळें दॅट हॅज टू बी विथ डायलॉग. हय आनी चड करून बायलां जेन्ना मेनोपॉजल मेनोपॉजल स्टेटीचेर येता तेन्ना ती थोडीशी हळवी जातात. थोडेशे तांचे खातीर कितें आसता हय ड्युरिंग दॅट पिरियड देर इज हॉर्मोनल इम्बॅलन्स. हय हय इट्स गोईंग फ्रॉम वन फेज टू द अदर फेज. बरोबर. ते इंटरमिजिएट पिरियड आसता न्ही हय दे रिक्वायर्स लॉट ऑफ सिंपथी लॉट ऑफ अंडरस्टँडिंग लॉट ऑफ अटेन्शन कळ्ळें. हय अँड दे गेट सायकोलॉजिकली डिस्टर्ब. हय 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 आनी तेच तांकां मेळना. हय कळ्ळें. सो टू लिसन टू देम अँड देन गिव देम प्रॉपर ट्रिटमेंट गोज ए लॉंग वे. हय कळ्ळें. फायनली शी इज इन मेनोपॉजल म्हणून फक्त गिविंग मेडिसिन डज नॉट हेल्प. बरोबर. दॅट्स वॉट मेक्स ए गुड अँड बॅड डॉक्टर न्ही. दोतोर सिक्रेट तुमच्या क्लिनिकान भितर एंट्री मारना बरोबर बाय कितें जालें तुका ह्या एका प्रश्नानूच म्हाका दिसता पेशंट अर्दो बरो जाता. ही गेट्स रिलॅक्स. ही गेट्स रिलॅक्स. ही इज मोर फ्रेंडली. दोतोर अजून आमकां कांय गजाली जाणून घेवपाच्यो आसात म्हणजे जॉयंट प्रॉब्लमाच्या नदरेंतल्यान. पुणून जिणेंत खंय मनशाक आपल्यो इच्छा ज्यो आसात त्यो सफळ करपाकूच जाय नाजाल्यार ताका एक मानसीक समाधान जर मेळटलें जाल्यार ताका तें वेगळ्यो वेगळ्यो ताज्या जिवनांतल्यो हॉबी ताका सांबाळून दवरच्यो पडटा. आनी आमचें हें माध्यमूच अशें आसा हें माध्यम लोकांक सांगता की तुमचें जिवीत तुमी सुखाचें करात आनी आमी तुमकां तातूंत मदत करता. म्हणटकूच त्या गांवांत तसो तसो जल्माक आयिल्लो त्या हवामानाक ताणें एडजस्ट जावप आनी त्या त्या सिजनान ताणें अमकें अमकें घेवप अशें दोतोर हाडांच्या नदरेंतल्यान हाडांक घटसाण मेळपा खातीर अशें कितें तातूंत भितर वेगळें कितें आसा तर ना. तूं कितें आसा जाणा तूं आमच्या हवे प्रमाणे आनी जे डायजेस्ट जाता न्ही त्या प्रमाणे ते प्रॉडक्ट येता. केन्ना केन्ना हांव कित्याक विचारता दोतोर तुमकां इतलेच खातीर केन्ना केन्ना आतां आमचे कडेन ह्युमिडिटी आसा ओलसाण आसा आनी बाकी कडेन थोडे कडेन ड्राय क्लायमेट आसता सामकी हवामान खूब पोल्युशन आसता. त्या मनान म्हणजे आमचे कडेन पोल्युशनूय कमी आसा हवामानाक म्हणजे आमचे कडेन मीठ आयोडीन आमकां वेवस्थीत मेळटा. ह्या नदरेंतल्यान दोतोर एक हाडांचो जे झिजप जें आसा तें क्लायमेटा प्रमाणे दोतोर बदलता आनी ते खातीर वेगळें कितें घेवचें पडटा अशें कितें आसा. न्ही ते क्लायमेटाक कनेक्टेड ना. कळ्ळें. दॅट इज तूं कशें हाव डू यू एक्सरसायज युअर बॉडी ती कशी टोन अप करून दवरता ते. कळ्ळें. आतां आमकां टोन अप कित्याक करूंक जाय ना जाल्यार ते जॉयंट आसा न्ही ताचेर अनयुज्युअल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन येता. तो अनयुज्युअल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डॅमेज करता कार्टिलेज इनसायड आनी ते जेन्ना कार्टिलेज डॅमेज जाता तुजो डिजनरेटीव प्रोसेस स्टार्ट जाता म्हळ्यार वेर एंड टेर स्टार्ट जाता. म्हणून रेग्युलर एक्सरसायज एंड टोन अप द मसल. ओके ओके रायट. आतां एगेन देर इज खूब कडकड्याची थंडी आसा समज यू नीड नॉट गो अँड एक्सपोज बाबा ते थंडेन आपूण वतातलो म्हणून बिकॉज यू आर लुजींग द बॉडी टेम्परेचर. त्या वेळार कवरींग करप इज एसेन्शियल. ओके ओके कळ्ळें. जशें खूब गरम जाता यू डोंट एक्सपोज टू द हीट यू मायट गेट ए हीट स्ट्रोक. दोतोर हय हें म्हणजे त्या प्रमाणे तुवें एडजस्ट करून थिंग्स आर अवेलेबल. हय आमी आतां थंड प्रदेशांत जेन्ना भोंवपाक वतात तेन्ना वॉर्म क्लॉथ्स ग्लोव्स सगळें घेवन वचूंक जाय पडटा.
दोतोर आनीक एक म्हत्वाची गजाल म्हाका तुमकां विचारपाची आशिल्ली ती म्हणजे आमचे भितर जेन्ना ह्यो ज्यो वेगळ्या वेगळ्या तरेचे पांयाचे नीचे प्रॉब्लेम जातात आतां ते आर्थरायटीस ऑस्टिओपोरोसिस वेगळे कितें दोतोर ते म्हणजे तातूंत फरक कितें? ऑस्टिओपोरोसिस म्हळ्यार कितें? देर आर टू वर्ड्स. ऑस्टिओ मिन्स बोन. हय. पोरोसिस म्हळ्यार कितें? हो जावप, पोरस जावप. म्हळ्यार ते ऑलमोस्ट तातलो कॅल्शियम प्रॉडक्ट आसा न्ही तो डिजापियर जावन ओन्ली द फ्रेमवर्क रिमेन्स. ओके. तुका सांगचें म्हळ्यार झल्लले जे खांबो बी आसता तातले भितरले लोखंड दिसता आनी भायले जर शिमीट सगळे कोसळ्ळे ताचो स्ट्रक्चर उरता पूण भायले जाता. दॅट इज वॉट वी कॉल इट एज ऑस्टिओपोरोसिस. म्हणून ते ऑस्टिओपोरोसिस हो जाय जाल्यार तूं फक्त कॅल्शियम घेतलो म्हणून जायना. अच्छा. Along with the calcium, you require certain vitamins like vitamin D, vitamin E. That has to be supplemented, which comes from diet, sunlight. पूण हाडांच्या घटसाणीक कॅल्शियम म्हणटात न्ही दोतोर? कॅल्शियम, पूण कॅल्शियम डिपॉझिट जावपाक जशें तूं घरान माती रें वाडलें आनी शिमीट हाडलो ताका गवणी जायच तुका. ते हाडून दवरले जाल्यार ते बसचें ना. बरोबर. हय. तशें तुका सनलायट जाय. अच्छा. तुका एक्सरसायजीस जाय फॉर इट टू डेपोजीट. जाल्यार ते डेपोजीट जातले. यू गो ऑन कन्झ्युमिंग कॅल्शियम आनी जर आपण न्हिदून रावले आनी आपणाची हाडां स्ट्रॉंग जातली म्हणून नो. इट नीड्स द स्ट्रेस अँड स्ट्रेन फॉर इट टू डेपोजीट. आनी मेटाबॉलिझम जावंक जाय. मोबिलिटी जावपाक हालचाल ही जावंकूच जाय. म्हणून तो जेन्ना मनीस पॅरलायज्ड बी आसता और समज एक पेशंटाचो हात प्लास्टरान घाल्लो आसता देर आर नो मुवमेंट पॉसिबल बट वी पुट देम ऑन फिजिओथेरपी. बाबा हे मुवमेंट कर बिकॉज इट शुड नॉट लूज द बोन कंटेंट और द मसल मास. म्हणून वी एम्फसायज बाबरे हाताचे एक्सरसाइज कर, प्लास्टरान आसा थंय शोल्डर एक्सरसाइज कर. वन इज टू प्रिव्हेंट स्टिफनेस. द सेकंड वन इज मसल शुड कॉन्ट्रॅक्ट अँड रिलॅक्स. दोतोर विथ द एज फॅक्टर एक हे प्रॉब्लेम सगळे येतात पूण थोड्यांक भुरगेपणानूच येतात अशें ते कित्या खातीर? न्ही ते प्रॉब्लेम येना. इफ यू टेक प्रॉपर केअर, प्रॉपर डायट, प्रॉपर एक्सरसाइज दीस कॅन बी डिलेड ऑर केप्ट अवे. तूं जर अपुर्बायेन जर वाडलो जायत सगळे जर हाता कडेन मेळ्ळे तुका एक्सरसाइज कित्याक करूंक जाय? देन यू एज फास्ट. अच्छा अच्छा अच्छा. आतां तुका सदां सांगता न्ही पयलींचे जाणटे 75 वर्साचेर हे करताले आनी कितें करताले आतांच्या भुरग्यां कडेन जायना अशें जनरल कॉमेंट मारता. दॅट्स बिकॉज यू हॅव गॉट अ लॉट ऑफ लग्जरी. अच्छा. तूं चलत भोंवतालो तेन्ना यू यूज ए व्हेकल. वेर इज द एक्सरसाइज नाव? तुजे भितरले सगळे इंद्रियांक जाय तसो एक्सरसाइज मेळना. जरी तूं आतां बाकीचे कितें कितें केलें तरी पूण ते बेजीक एक्सरसाइजीस शूड बी मस्ट. आतां कितें जाता म्हणून ते लोक सकाळी फुडें वॉकाक वेता, सांजचे वॉकाक वेता. कळ्ळें? सकाळचे वॉक हॅज गॉट वन मोर एडवांटेज. यू गेट सनलायट विच इज रिच इन विटामीन डी. आफ्टर सन बिकम्स हॉट इट डजंट हॅव विटामीन डी. तशें आसा. हय. कित्याक ते अल्ट्रावायलट जे रेस आसा न्ही दे आर रिस्पॉन्सिबल. आनी एकदां सनरायज जालो अल्ट्रावायलट येना. हय. पूण आजकाल दोतोर हे विटामीन डीचे प्रॉब्लेम्स खूब वाडपाक लागले. बिकॉज you are not you don't have exercises number one. You are not exposed to sunlight. पयलीं ल्हान भुरग्यांक सकाळच्या वतान दवरताले तेल लावन. तेल वॉज अ मिडियम टू प्रिव्हेंट बर्न्स, सन बर्न्स. आनी ताका अर्दवर पाऊण वर वतान दवरता, कवळ्या वतान म्हणटाले. आनी तो बसलेलो आसतना ते व्हडल्या भावाक ना भयणीक कुशीक बसयताले बडी घेवन राखपाक म्हणून. The idea is both of them are exposed to the sunlight. And through that sunlight,
you get vitamin D metabolism. Very rich. वा दोतोर, तुमचे कडेन इतलें आसा उलोवपा सारकें आनी जाणून घेवपा सारकें, आनी वेळ तो ते शिवाय तुमच्यो कविता आनी कथा आनी खुबश्यो गजाली तुमचे कडेन आसा. वेगवेगळ्या उत्सवांचेर तुमी बरयलां, वेगळ्या वेगळ्या परबांचेर तुमी बरयलां. म्हणटकूच आमी अजून एक फावट केन्नाय मेळया, कारण आमचो वेळ सोंपला. आनी तुमचे इतलो महत्वाचो वेळ तुमी जो तुमच्या क्रिएटिविटीक दितात तो तुमी आमकां दिलो आज. खूब मना काळजांतल्यान तुमचे उपकारी आकाशवाणी पणजी केंद्रातर्फे. आनी तुमकां देव बरें करूं दोतोर. असोच मोग आमचेर आसुनी आनी अशेच वेगवेगळे विशय घेवन आमी मेळत रावया. बरें दोतोर.